शापूर आणि चिरपुटे हांगच्या थळाव्यांनी साफा मस्जिदी फुडलो रस्तो उक्तो करपाची नाजाल्यार अंडरपास तरी करून दिवपाची मागणी करीत आंदोलन केले। हो रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक आसा, तशेंच हो रस्तो वळोवपाचो यत्न चालू आसा। ह्या रस्त्याचे योग्य नियोजन नाशिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे आसा। लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी दीत थळाव्यांनी रस्तो आडावन हे आंदोलन केले। हांगासर आमकां शापूर, चिरपुटे आनी प्रियोळ, मागीलवाडे हे सगळे जे हांगासर हे आसा लोक जमलेले हे वाड्या वयले सगळे जमलेले आमकां इनजस्टीस जाल्या म्हणून। इनजस्टीस कसली, हांगासर जो आमचो अप्रोच रोड आसलो आमच्या गांवांत वचपाक लागून तो बंद केल्लो आसा। तर कित्याक लागून हे अंडरपास जर केलो जाल्यार खूब बरें जातलें, अथवा सिग्नल तरी घालूंक जाय तत्काळ। हेजी सामकी सक्त गरज आहा, कारण हांगा रावता पळय ती जनावरांनी मनीस रावता हांगा। हिंदू जावं, मुस्लीम जावं, ख्रिश्चन जावं, सगळे शापुरान मनीस रावतात। आता हायवेचो जालो सगळ्याक तेजे बेनिफिट्स मेळटा, पण गव्हर्मेंटान स्थानीय लोकांचे कांयच चिंतना। तेणी हें सुद्दां चिंतना की मशीद आसा, एक हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट आसा, हांगा ट्युरिस्टूय येता, तांकां पार्किंग कशें जातलें, तांकां कशें रोड एक्सेस आसतलें। सिग्नल घालपाचें ना जाल्यार आमकां अंडरपास करून दिवपाचें। हांगा मंगेशी पळयात थंय कशें पळय केला, एका सिमला तेंच्यान सिग्नल घातला आनी दुसरे कडेन बी आसा सिग्नल केल्ले ते सगळे कडेन केला। हांगाच कित्याक करना तें खबर ना म्हाका। मातशें कितें तरी अशें पळयात केऱ्यात ती एक्सिडंट अशी जातात। लास्ट टायम म्हाजे सुद्दां एक्सिडंट जाला वयर, ताका लागून प्लीज आय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द मिनिस्टर्स कितें अशें करात आनी आमच्या शापुराक मातशें सपोर्ट करात। रिजनेबल आसा तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ताणें बेगीन एक्शन घेवन कितें तरी तोडगो काडचो। हो खूप इम्पॉर्टंट रस्तो, आम्ही जर हो रस्तो बंद करून जर जीवीएम सर्कला कडल्यान केटीसी बस स्टँडार येवपाक जर थारयलें जाल्यार हांगासरले लोक दिसांतल्यान 5-5-6 फावटी फोंड्या येता वता, तांकां 1-2 किलोमिटर एक्स्ट्रा ट्रॅव्हल करचें पडटलें। जो रस्तो पयलींच्यान हांगा अस्तित्वान आसा तो रस्तो बंद करपाक हायवे ऑथॉरिटी सुद्दां शक्य जाता तांकां। हांव सबंद गोंयच्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, तुम्ही जे हायवेचेर भोंवता ते हायवे खंय तरी भायल्या हायवेचेर कंपेर करात। जे बेळगांव सारकेले हायवे स्मूथ हायवे जाल्याक जे गोवा गव्हर्मेंट आतां पयशे मोडटा ते जे बेळगांव हायवे जाता ती क्वॉलिटी हांगा मेंटेन करपाक जायना। कारण कितें आसा हेजे फाटल्यान हे उघड करात आनी सबंद गोंयचे जे लोक न्हिदल्या ह्या रस्त्याचेर चलपी ते लोक उलयात। आमचो जो 5,000 लोकांचो हांगा जी लोकवस्ती आहा ते लोकवस्ती तांकां दाखयतले की बाबा फुडें कितें जातलें तें। आनी आतां आमी अजिबात ओगी रावपाचें ना, कित्याक 4 वर्सां आमी पासेस काडल्यात आनी आतां ओगी रावपाचें ना। जर रस्त्यार येवपाक पडले जाल्यार रस्त्यार येतले, पूण तेन पयलीं आमी जें कितें करपाचें आहा तें करतले। एक तरी आमी सगळ्यांनी ठरयलां की हेचें आतां तें पार्लमेंटाचें इलेक्शन, जो फोंडा तालुकाक जो हे लोकांचो बस स्टँडाचो वापर जाता त्या लोकांनी टोटली इलेक्शन बॉयकॉट करपाचें। हेका तुमी लोकांनी मान्यता दिवची आनी लोकांनी तें बॉयकॉट करचें, कारण गव्हर्मेंटाक कळोनी की मतां मारून आमी कांयच फायदो ना म्हणून। दुसरी गजाल आमी ठरयलां की जो अंडरपास मुखार येतलो ते बस स्टँड अंडरपासाचें काम करपाक दिवपाचें ना। आमी तें काम आडयतले, कायदे भायर वचून आडयतले, कित्याक हें जें डेव्हलपमेंट गोंया खातीर करता जावं लोकां खातीर करता हे लोकां खातीर न्ही, हे आपले स्वता खातीर करता हे दाखोवन दिता। काब्राला कडेन हांव मागतां की तेणी हो विशय सिरियसली घेवचो। जो विशय आमचे 4 मिनिस्टर फोंड्या तालुक्याचे घेवपाक शकले ना ही आयज आमकां लजेची गजाल।